आतां गेली 2 वर्सां जाली लास्ट इयर पासून आमी मॅरीगोल्ड सीड हें करता फार्मींग करता पूण भितन एक्चुली हें कांय ना म्हणजे लॉसीस कांय ना मॅरीगोल्ड फार्मिंगान आमकां खर्च सादारण एक 1000 स्क्वेअर मिटरार जर आमी लायली जाल्यार खर्च एक सादारण आमकां 18 ते 20 हजार जाता पूण इनकम भितर ना म्हटल्यार 70 ते 80 हजार येता इनकम इतले लॉसीस ना हितून मॅरीगोल्डान आनी इतलो खर्च हें ना म्हणजे कामूय तशें चड ना भितर आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमकां गव्हर्मेंट हें मेळटा एग्रीकल्चर थ्रू आमकां सबसिडी मेळटा सपोर्ट प्रायज मेळटा ना म्हटल्यार एका हेक्टराक सादारण 75,000 आमकां सपोर्ट प्रायज मेळटा सपोज आमी एक 10,000 सुद्दां स्क्वेअर मिटर लायले जाल्यार आमकां एक 7,500 मेळटा सिडलिंगाक खर्च जाता मॅक्झिमम 4 ते 5,000 रुपया सादारण लावपाचो खर्च नांगरण्याचो खर्च आमचो क्लियर जाता त्या पयशांनी सादारण आमकां फुकट लावन जाता गेल्या वर्सा एक्चुली आमी सादारणता फक्त आमी एक 2,500 सिडलींग लायली टोटल पूण ह्या वर्सा आमी सादारण 20 ते 22,000 सिडलींग लायल्या गेल्या वर्सा परत सादारण आमी 10 पटीन जास्त लायल्या फक्त पावसाक लागून विल्टिंग जाल्या कारणान थोडीशी भितर आमची 50% हें जाली मेली बाकीची काय प्रॉब्लेम ना बाकीची आमची ओके आसा आमी हेच्या पयलीं आमी रोजा पयलीं आमी एक्चुली ऊस लायताले 5-6 वर्सां 7-8 वर्सां आमी ऊस लायताले जेन्ना फॅक्टरी बंद जाली तेन्ना पासून आमी वेजिटेबल्सान देंवले म्हणजे वेजिटेबल म्हणजे मिरची घेता वॉटरमेलन घेता कुकुंबर घेता म्हणजे तवशी घेता इवन दोडगी भेंडे आमी ज्यादा प्रमाणात घेता पूण बरें जाता जबरदस्त जाता कांयच प्रॉब्लेम जायना बाकीचे वेजिटेबल्स काडपाक म्हटल्यार एकदम बरी ऊसा परस वेजिटेबल्सान गेल्यार फायदो आसा आमी एक्चुली होलसेलरय विकतात आनी किलोचेरय विकतात कित्याक जसो डिमांड येता तसो सद्या रेट चलता 100 to 150 मिनिमम होलसेल रेट चलता आमची 100 to 150 मार्केटान आहा 250, 200, 300 अशी रेट चलता पूण आमची सद्या रेट आमी एकूच रेट दवरता 100, 150 मॅक्झिमम 180 दिता हेचे वयर दिना आमी 180 दिवना अजून पूण 150 आमची लास्ट सॉरी 22 जाण 12 जाण आसा आमी फार्मर आमच्या गांवांत हे आतां लावपी टोटल सादारण 2 हेक्टर 2.25 हेक्टर आमी जागेक लायल्या टोटल एक्चुली गोंयांत जर आमी सगळ्याच फार्मरांनी जर अशी केली जाल्यार रेट जी गोंयांत जी लोकांक जी कमी मेळटा म्हणजे जी 250-300 मेळटा ती रेट एक सादारण रिजनेबल मेळटली एक 200-150-200 पर्यंत लोकांकूय मेळटली आनी जेणे करून गोंयच्या फार्मरांकूय रेट सादारण बरी मेळटली कारण 150 मिनिमम 150 म्हटल्यार काय वायट रेट ना बरी रेट आसा एक्चुली कशें आसता आमी गव्हर्मेंट जेन्ना आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून दिता तेन्ना आमी फक्त आमचे पयलीं पेमेंट घालून आमकां सिडलींग परचेस करची पडटा सिडलींग परचेस केल्या उपरांत फॉर्म फिलअप करून दिले म्हणटशें सादारण एक 2 ते 2.5 मॅक्झिमम 3 म्हयने रिटर्न सबसिडी आमच्या अकाउंटार ट्रान्सफर जाता ही फुलां बिलां करची आनी आमच्या गोंयकारांनी हें करून वयर सरचें अशें म्हटल्यार सगळीं कर्नाटकाची भायलीं फुलां येतालीं लोक घुरी घालताले तेन्ना म्हाजी गोंयकारां कडेन सगळे रिक्वेस्ट आहा ही गोंयकार जे आमचे कोण गोंयकार करतात त्यांच्या कडल्यान घेवन तांकां हेल्प करपाची